काल एज्युकेशन डिपार्टमेंटान गोंयच्या सगळ्या KG टू हायर सेकंडरीच्या भुरग्यां खातीर हॉलिडे डिक्लेअर केली आनी हॉलिडेचे डिक्लेअर करपाचें कारण म्हणजे गोंयांत मोठ्या प्रमाणाचेर पावस पडटलो अशे तरेचो तांच्यांनी अदमास आसा म्हणून तांच्यांनी ही हॉलिडे डिक्लेअर केल्या. आतां आयज आमी जर पळयत जाल्यार तसो ज्या प्रमाणान पावस पडपाक जाय तसो पावस दिश्टी पडना. पणजे तर अजिबात पावसच ना. सो आतां हो जो डिसिजन आसा ताजे बद्दल एक मोठो प्रस्नचिन्ह तयार जाता. ही डिसिजन कशी जाता हाजे बद्दल आमी म्हाका दिसता हाजेर विचार करपाची गरज आसा. कोण डिसायड करता की गव्हर्मेंट स्कुलांक हॉलिडे दिवपाक जाय? कारण हजारांनी स्टुडंटांचो भवितव्याचो हो प्रश्न आसा. हजारांनी भुरगीं एक दिसा खातीर तांचे एकाडेमीक डे मिस जालो. हाका जबाबदार कोण आनी खंयच्या बेजीसचेर आमी ही येदी मोठी डिसिजन घेता? कारण हाजे खातीर एक कमिटी जाय, अशें कोण तरी एकाडेमिशियन्स जाय जे हे येदें मोठे डिसिजन घेतले ते बेज ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. आतां ही डिसिजन आमी जर पळयत जाल्यार मजा म्हणजे काल दनपार पर्यंत फक्त दनपारां 12:30 वरांचेर IMDन एक अलर्ट डिक्लेअर केलो की गोंयान आयज आनी काल आनी आयज हे 2 दीस ऑरेंज अलर्ट डिक्लेअर केलो. ऑरेंज अलर्ट म्हणजे मेजर हे न्ही. एक्चुली इतले दीस पयलींचे दिसा जेन्ना मोठो प्रमाणान पावस पडिल्लो तेन्ना सुद्दां IMDन ऑरेंज अलर्ट डिक्लेअर करिनाशिल्लो. पूण तांकां मातशी लेट याद जाली म्हणून तांच्यांनी ऑरेंज अलर्ट डिक्लेअर केलो. ऑरेंज अलर्टा खातीर जर आमी फाल्यां स्कुलांक हॉलिडे दिवपाक लागले जाल्यार ऑरेंज अलर्ट एवरी वीक वा एवरी 15 डेज अशे कितलेशेच ऑरेंज अलर्ट IMD दीत आसता. सो हाजे वरता आमी स्कुलांक हॉलिडे दीत रावताले काय कितें हो एक प्रश्न जाता. एक्चुली युजली आयज पर्यंत हाजे पयलीं जाता तशें जेन्ना रेड अलर्ट आसतालो तेन्ना स्कुलांक हॉलिडे दिताले. आतां आयज जर रेड अलर्टूय नाशिल्लो तो ऑरेंज अलर्ट दनपारां एक आयिल्लो जाल्यार ह्या बेजीसचेर ही हॉलिडे दिल्या काय आनी कितें तरी तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां हें पळोवचें पडटा. कारण IMD इज द फायनल ऑथॉरिटी वन मॉन्सून आनी रेन्स. सो हें इतली सिरियस गोश्ट आसा ही. कारण अशे तरेचे आमी जर अश्योच हॉलिडेज दिवपाक लागले आनी कसल्याच बेजीसच्या शिवाय कसलेच सायंटिफीक इन्फॉर्मेशन शिवाय तर ही एक्चुली व्हेरी व्हेरी सिरियस गोश्ट आसा. गव्हर्मेंटा खातीर लॉसीस आसा, त्या शिवाय स्टुडंटा खातीरय हो मोठो लॉस आसा. आमी जर बारीक फिगर्स पळयत जाल्यार फाटले 4-5 दीस जाले सगळ्यांत चड जो पावस पडला तो बुधवाराक पडला. म्हणजे मंगळार आनी बुधवार ह्या मंगळारा 8:30 टू बुधवार 8:30 सकाळची ह्या 24 वरां भितर सगळ्यांत चड पावस पडला. ताका आमी व्हेरी हेवी रेन म्हणपाक शकता. असो तरेचो 160 mm पावस गोंयभर पडलो. तातूंत सगळ्यांत चड पावस व्हेरी एक्स्ट्रीमली हेवी रेन फक्त धारबांदोड्या आनी सांगें तालुक्यांनी पडलो. तशेंच ताजे नंतर म्हणजे बुधवाराक म्हणजे पयर सुद्दां जो पावस पडला तो 8:30 AM टू 8:30 थर्सडे म्हणजे काल सकाळीं 8:30 पर्यंत जो पावस पडला तो म्हणजे 59.8 mm. सो जाका आमी मॉडरेट रेन म्हणपाक शकता. असो तरेचो पावस काल पडला, काल सकाळ पर्यंत पडला. आनी तातूंत भितर फक्त धारबांदोड्या आनी सांगें ह्या 2 सेंटरांनी फक्त व्हेरी हेवी रेन पडलो. बाकी कडेन सगळे कडेन मॉडरेट रेन आशिल्लो. ऑरेंज अलर्ट डिक्लेअर करतकीर खंयच्या बेजीसचेर एज्युकेशन डिपार्टमेंट ही हॉलिडे डिक्लेअर केली हाजे बद्दल इन्वेस्टिगेशन जावपा. आमी इतली एज्युकेशन ह्या सब्जेक्टाक इतली आमी नॉन सिरियसली घेतलां. आमी ताका कसलेंच इम्पॉर्टन्स दिना. कारण कोणाक खूश करपा खातीर हें सगळें चल्लां आनी कित्याक एक हॉलिडेज आसा कोणाक खूश करपा खातीर दिता हें आमकां खबर ना. कारण कसलेंच कारण नाशिल्लें आयज हॉलिडे दिवपाचें. आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंट खास करून एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणजे चीफ मिनिस्टरान हातूंत भितर लक्ष घालपाची गरज आसा. हाजेर एक क्लियर कट गायडलायन्स इश्यू जावपाक जाय की खंयचे बेजीसचेर आमी. कारण IMDचें सुद्दां प्रिडिक्शन कितले फावटी खूब फावटी चुकता आनी ताजे खातीर आमी फक्त IMDचे प्रिडिक्शनाचेर आमी वचपाक शकना. इवन एक सरकारान करपाक शकता तो म्हणजे सगळे स्कुलांक एक डिस्क्रिप्शन दिवपाक जाता की बाबा तुमच्या एरियांनी जर खूब पावस पडलो जाल्यार तुमी तुमच्या बेजीसचेर तुमी ही हॉलिडे डिक्लेअर करा. ऑर स्टुडंट्स जर येवपाक शकले ना जाल्यार तांकां त्या दिसा एबसेंट मार्क करप ना. अशे तरेचे कांय गोश्टी करपाक शकता. सरसकट अख्खी सगळ्या स्कुलांक हॉलिडे दिवप ही एक गंभीर गोश्ट आसा. आनी हाजेर जाता तितले बेगीन कितें तरी गायडलायन्स काडून हाचेर सोल्युशन काडपाक जाय.